आमचो आदरणीय प्रधानमंत्री आमच्या शिक्षणाचेर खूब भर दितात आणि आमची भुरगीं जी फुडली पिळगी आमी म्हणटात ती सगळ्या रितीन स्ट्रॉंग जावची, ऑल रावंडाचो डेव्हलपमेंट जावचो हाज्या खातीर प्रत्येक स्कुलाक बारीक बारीक गोश्टींचेर भर दितात आनी त्या खातीर आज तांच्या हातून म्हणजे PM श्री ही स्कुलाची कॉन्सेप्ट तांणी केल्लो आसा. ह्या फावटी 2 मुरगांवांतलीं स्कुलां आज सिलेक्ट केल्या आनी तातूंत वेगळ्यो वेगळ्यो गोश्टी म्हणजे ऑटोमोबायल सेक्टरा भितर तांकां स्किलिंग प्रॅक्टिकल ऑन हँड लॅबोरेटरी म्हणजे हाज्या पयलीं असल्यो लॅबोरेटरीज नाशिल्ल्यो प्रत्येक स्कुलान. आमी पळयताले की थोड्योच म्हणजे कॅमिस्ट्री फिजिक्स तसल्योच लॅब्स आमी पळयताले, पूण आज स्किलिंगाचेर चड भर दिल्ल्या कारणान आज इवन जे वोकेशनलान भुरगीं आसता तांकां प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स मेळचे हाज्या खातीर आमी आतांच पळयलें की म्हणजे ऑटोमोबायल लॅब आसा नाजाल्यार बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी लॅब्स आसा म्हणजे आमकां प्रॅक्टिकली एक्सपिरियन्स मेळूंक शकता आनी प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स सदांच आमकां बेगीन लक्षांत उरता आनी त्या खातीर म्हणजे आज आमी हांगा स्पोर्ट्स रूम पळयलो नाजाल्यार कंप्युटर रूम पळयलो ह्या सगळ्या खातीर म्हणजे एक वेगळी वेवस्था करून ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आपुणूच मॉनिटर करता. म्हाका दिसता पयल्या फावटी आमकां असो आदरणीय प्रधानमंत्री मेळ्ळा जो सगळ्या वर्गां कडेन आपली स्वता आपूण उलयता तांचे कडेन एक संवाद सादता तांचे कितें प्रॉब्लेम्स आसा नाजाल्यार तांकां अपग्रेड कशें करप हें पळयता. फाटींच आमी पळयलें की एग्जाम पे चर्चा जाली हातूंत भितर आमचे प्रधानमंत्रीन भुरग्यां कडेन उलयलें. सो अशें करून आमचे फुडले पिळगे खातीर घडोवपा खातीर आमचो आदरणीय प्रधानमंत्री वेगवेगळ्यो उपयोजना आनी योजना करत आसा जेणे करून फुडली पिळगी आमची एड्युकेशन हातूंत खूब स्ट्रॉंग जावची आनी अशें करून एड्युकेशनूच न्ही जाल्यार वोकेशनल स्ट्रिमान पसून स्किलिंग तांचें पसून बरें जावचें आनी फुडें तांकां इवन जॉबा खातीर खंय अप्लाय केलें जाल्यार बरें जाता. त्या खातीर हांव आमची मॅडम वत्सला आनी आमचे डायरेक्टर जिगडे सर तांचें हांव अभिनंदन करता की आज गोंया भितर एक बरी स्कुलांचेर देखरेख करपा खातीर जिगडे सर खूब प्रयत्नशील आसा आनी तांच्या संकल्पनेन आनी तांच्या सपोर्टान की बाकीचीं स्कुलां म्हणजे गोंयभरांत जीं स्कुलां आसा तीं अशीं जातलीं आनी म्हाका पुराय विश्वास आसा की फुडल्या काळा भितर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ही सगळीं स्कुलां ह्याच धर्तीचेर करतलो आनी आमकां एक भुरग्यां खातीर एक बरो हें करतलो. आयज जे आमचे मांगोर वागान स्कूल आहा गव्हर्मेंट स्कूल ताका आमी पयलीं फक्त शाळा म्हणटाले पूण आयज तेजें सारकें स्वरूप सगळें चेंज केलां आनी ताका आयज नांव एक PM श्री स्कूल म्हणून जालां. पूण ताका ते PM श्री स्कूल जातकूच तांकां एक बरोबरच सारकी एक बरी फॅसिलिटी मेळ्ळा आनी तांकां पयशांची कितें फायनान्शियली आहा ते थ्रू सेंटर करता आनी आयज पळोवंक गेल्यार आमी आयज 4-5 जे सँक्शन आहा ती ओपन केली. कंप्युटर रूम जालो, स्पोर्ट्स रूम जालो, ऑटोमोबायल रूम जालो, बरी दिसता शाळा. बरें आतां भयंकर म्हणजे जे प्रायवेट स्कुलान जितले ना तितले ह्या गव्हर्मेंट स्कुलान आसा आनी हेंचो फूल क्रेडीट आमच्या स्टाफाक वयता, टिचर्सींक वयता जेंच्यांनी हो आतां जी गेट आमी जी ओपन केली ते रेलिंग घातला इतलें ब्युटिफूल केलां आनी क्लिननेस इतलें दवरलां की ते पयलीं नाशिल्लें आनी आयज तरी बरी गजाल आहा. तशी अशीच स्कुलां सगळ्यांनी जितली आमची वास्कोन गव्हर्मेंट स्कुलां तशेंच आमचे वास्को सिटीन स्कुलां तेजी मातशें कंडिशन इतलें बरें ना जितलें ह्या स्कुलाच्या. पूण दाजी बाबान आमदारान आमच्या GSLाक वचून तो फ्रंट जे पोर्शन आसा तें एक बरें GSLाक दिवन एक बरें केलें. तशीच फुडलीं स्कुलां अशीच गव्हर्मेंट स्कूल बरी जावची कित्याक आमचे गोंयकार लोक पासून हांगा येवन शिकपाचें अशें म्हाजें एक हें आसा. And in this school we have only the migrants and they are children which don't have any other support. So we as the school with the help of our director administration, we have our PM Shri coordinator also here. So with all their help we want the students to get the best and let them build a good skillful future. आज आमी हांगा 2-3 बारीक बारीक प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करपाक आयिल्ले आसा. PM श्री म्हळ्यार थोडी सिलेक्टेड स्कुल्स जांकां सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी स्टेट गव्हर्मेंट खुबसो सपोर्ट करता. सपोर्ट केलो म्हणून जायना पूण टिमीन बरें काम करपाक जाय. ऑल क्रेडीट गोज टू कॅप्टन ऑफ द टीम आमची एडमिनिस्ट्रेस श्रीमती वत्सला विश्वंभरम. तशेंच म्हाका हांगा मुद्दम आमचे ऑनरेबल MLAक थँक्यू म्हणून दिसता कित्याक ते हे स्कूल जावं किंवा वास्को मेन स्कूल जावं ते कंडिशन बरें नाशिल्लें तांणी स्वता प्रयत्न घेवन आमकां ते स्कूल रिपेर करपाक हेल्प केल्लो आसा. हांव हांगा मुद्दम सांगूंक सोदतां की आमी गव्हर्मेंट स्कुलांत पेरंट्सा कडल्यान एक पयसो घेना पूण सगळ्यो फॅसिलिटीज आमी तांकां एवेलेबल करून दिल्ल्यो आसा. ऑल रावंड डेव्हलपमेंट कितें म्हणटा तो हांगा स्कुलान येतकीर दिसता. थंय आमी स्कील रिलेटेड पळयलें, कंप्युटर पळयलें आनी भुरग्यांक खेळपा खातीरूय सुविधा उपलब्ध करून दिल्ल्यो आसा. सो हांव लोकांक अपील करता की तांणी आपल्या भुरग्यांक गव्हर्मेंट स्कुलांत घालचें.
गुड मॉर्निंग हांगा आमचे हांव चड खोशी आयज की हांगा ह्या प्रोग्रामाक पार्टिसिपेट जाला. आमचे हॉनरेबल MLA दाजी सर आसा ते इतके एफिशियंटली सगळ्या स्कुलांचेर भर घालता. सो म्हाका ती खूब खोशेची खबर दिसली की इतके तेंचो इंट्रस्ट स्कुलांचेर आसा तो पळोवन आमचे सगळे हेडमिस्ट्रेस एरियाज बी इतके मोटिवेटेड आसा की तांच्यांनी आतां सगळे स्कुलांक आपल्या आपल्या परेन इम्प्रूवमेंट करपाचो आतां प्रयत्न स्टार्ट जाल्लो आसा. वत्सला मॅमाक खरेंच एप्रिशिएट करपाचें की तेणी आपले आख्खे टिमींक घेवन आमचे डिरेक्टरेटचे एसिस्टंट्स घेवन आयज हो येदो व्हडलो प्रोग्राम हांगा ऑर्गनायज केला. एक सगळीं जाणां भुरग्यांच्या तोंडाचेर तर वात्सल्य आनी टिचरींचे बी खंयच्याच कोणाच्याच तोंडाचेर अशें वायट अशें येना. बरें सगळ्यांच्या तोंडाचेर स्मायल आनी लायक कलेक्टीव एफर्ट्साचो दिसता. बारीक बारीक गोश्टींचो निहारत नाल्यार सगळ्यांचो लक्षांत घेवन कलेक्टिवली होलिस्टीक केल्लें आसा. आनी एक गोश्ट हांव एक स्टेटमेंट म्हणटा की आतांची पळय एडेड स्कूल्स आमी म्हणटा दे आर बॉर्न फ्रॉम गव्हर्मेंट स्कूल. सो इट इज आर कलेक्टीव एफर्ट्स दॅट वी हॅव टू get improve on to the मातशी मदीं खंय तरी तेंचो आडखळो जो आसा गव्हर्मेंट स्कुलांचो तो इम्प्रूव करून ताका बेटर फेसिलिटीज आमी आतां प्रयत्न करता दिवपाक. सरान सांगलां तशें वी आर appealing all to include their child in government school and at least bring their child and see what facilities are provided here and how well these children are being groomed by HMs like Vatsala ma'am and ADIs and all are supporting them. Thank you.